सर्वांकೈ नमस्कारू. जुलै 2 तारीखेक आयतार बेंगळूर द्वारकानाथ भवन बसवनगुडींतू कोंकणी उत्सव विजृंभणेर चलचेस. हो विशय तुमकां पुराय जाणांक कळीत आयला म्हण हांव लेखतां आनी ते तुमी मनांतू दवरून घेवका. आमची कोंकणी हाजे अध्यक्ष श्री BS राव आनी नामाधीक सोना केटरर्स आनी सोना इव्हेंट्स हाजे मालक जावन आशिल्ले सोना गणेश नायक हांणी दोग जाण हे कोंकणी उत्सवाचे रुवार जावन आसाची. प्रत्येक जनाले अभिरुचीक तक्क जावन तांणी विभिन्न कार्यक्रम आयोजन केला. आमगे समाजांतू प्रत्येक क्षेत्रांतूय उन्नत स्थाना पाविल्ले मस्त लोक आसा. विविध स्तरारी काम करून नांव घेतिल्ले साधन केलेले डॉक्टर्स, बिल्डर्स, सिंगर्स, आर्टिस्ट, बिजनसमॅन, तशींच चार्टर्ड अकाउंटंट्स, समाजसेवक आनी राजकारणांतूय सक्रीय जावन आशिल्ले मस्त जन गण्य व्यक्ती आसाची. तांकां पुराय आमी हे कोंकणी उत्सवांतू एक वेदिकेरी ओट्टू पळयत आनी तांगेलो ओट्टू विचार विनिमय करचे अवकाशूय आमकां मेळटा. मुख्य जावन युवा पिळगेंक तांणी प्रचोदना आनी स्फूर्ती दिताची. तांगे जिवन आदर्शप्राय जावन आसा. तशी युवजनांगान आमी तांगेल वरीची एक दिवस समाजांतू उन्नत स्थानार पावका, चांग नांव घेवका, एक व्हड मनुष्य जावका म्हूण सपन पळयलारी ताका प्रेरेपणे हेच पुरा वेदिकेर आशिल्ले गण्य व्यक्त्यो. आनीक खुशी विशय म्हळ्यार ताणें सोना गणेशान बायल मनशांक वुमन पावर त्या चेडोच खातीर ताण कसन केला म्हळ्यार बायल मनशांक कसलो उद्योग आसला रे, ऑन्टरप्रिनरशीप आसला रे, तांगेले प्रॉडक्ट्स की तांगेले नवी नवी आयडियाज की थंय डिस्प्ले करूंक ताणें निशुल्क जावन तुमकां टेबल दिता म्हूण सांगलां. तुमी सक्कड जन हाजे एक अवकाश सदुपयोग करून घेवका म्हणून म्हगेल मनवी. नमस्कारू. येवच महिन्याचे 2 तारीखाक द्वारकानाथ भवनांतू जावचे आशिल्ले कोंकणी उत्सवाक तुमकां पुरे एक इन्वायट करता हांव. हें एक इवेंट इज मेंट टू प्रिजर्व अँड फर्दर आवर कल्चर. सुमार प्रोग्राम्स आसा, खाण जेवण, प्लेज, स्किट, कल्चरल इवेंट सुमार आसा. तुमी तुमगेल पुरे फॅमिली आनी तुमगेल फ्रेंड्साक येवन अटेंड करका म्हूण हांव रिक्वेस्ट करता. विशिंग दीस इवेंट great success and request all of you to be there. धन्यवाद. सर्वांक नमस्कार. आमगेले आत्मीय मित्र जालेले सोना कॅटरर्सचे मालक जावन आशिल्ले सोना गणेश नायक हांणी बेंगळुरांतू तांगेले प्रतिश्ठीत उद्यम करता आशिल्ले संदर्भाचेर तांगेले विशेष प्रयत्न आज बेंगळुरांतू एक कोंकणी भाशे उलयत आसले सर्व जनांक एक वेदिकेर एक सभांगणार तांकां वोट्ट करता आसलो विशेष कार्यक्रम प्रयत्न जाता. जुलै 2 तारीख बेंगळुराचे बसवनगुडी द्वारकानाथ भवनांतू कोंकणी उत्सव चलचे. हे कार्यक्रम मूल उद्देश देश विदेशांत तशें तसले कोंकणी भाशेक हांकां वोट्ट सेरसून एके वेदिकेरी एके सभांगणान सेरसूचे आनी तांगेले विंगड टॅलंट तांकां विंगड विशय आदारीत जावन तांकां जिवनांतू उपयुक्त जावता जाल्यार एक सदावकाश करून दिवता जाल्यार हो एक कोंकणी उत्सव कार्यक्रम. उद्योग निमित्त शिक्षण ना ಇನ್ನಿತರ सामाजिक धार्मिक व्यवस्थेंतू मस्त साधन केलं तसं मनुष्यांक सन्मान मात्र नाही तांगेल मुखांतर समाजाक नाना रितीय मार्गदर्शन दिताची तांकां आत्ताचे युवा पिळगेक मुख्यवाहिनी घेवता जाल्यार एक अवकाश सोना गणेश नायक मामान केलेलो आसा. तांकां हांव विशेष जावन अभिनंदन करता, धन्यवाद करता आनी ह्या कार्यक्रम यशस्वी जावं
म्हूण सांगून हांव हारयसिताची ह्या कार्यक्रमाक जुलय 2 तारखेक द्वारकानाथ भवनांतू हांव भागवयसिता आसा. तुम्ही पुरा भागवयसिया. ह्या कार्यक्रम चंद करून दिया. ह्या कार्यक्रमाक व्हड संख्येन आमी पुरा भागवयसुया म्हूण सांगून हांव कळकळीन सगळं कोंकणी भाशाच्या आमचे गेल्या बंधूंक हांव हारयसिताची हांव ह्या कार्यक्रमाक शुभाशय दिता आसा. धन्यवाद. नमस्कार. बेंगळुरूचे आमगे सन्मित्र सोना कॅटरर्साचे सोना गणेश नायकांनी ह्या वर्सा जुलय 2 तारखे दिवस बेंगळूर द्वारकानाथ भवनांतू कोंकणी उत्सव कार्यक्रम करचे बद्दल ठरलेलं आसा. आम्ही पुरो लोकांना ह्या प्रोग्रामात भाग वहिसूका आणि हे प्रोग्राम यशस्वी जावन करका. गेल्या वर्सवरी कोंकणी उत्सव कार्यक्रम भारी विजृंभणेन गणेश नायक मामान केल्लें आनी मस्त लोकांक हाजें बेनिफीट गेलें. देशाचे पुरा कोंकणी विंगड लोक हांवें पार्टिसिपेट करून विजृंभणेन केल्लें. तशी ह्या वर्सा विजृंभणेन हो कार्यक्रम जावो म्हणून यशस्वी जावो म्हणून हांव तांकां बेस्ट विशेस सांगता. हांव वरी ह्या कार्यक्रमांत पार्टिसिपेट करता. तुमी वरी पुरो लोक पार्टिसिपेट करा म्हणून विनंती करता. नमस्कार. नमस्कार. तुम्ही सगळे हे जी जुलै महिन्याचे 2 तारखेक बेंगळूरचे द्वारकानाथ भवनांत चलचे कोंकणी उत्सव 2023 हे कार्यक्रमाक येतात न्हय. हे कार्यक्रमांत कितले पुराय वैविध्यस म्हणलेले हांव तुमकां सांगता. हांतू संगीत आसा, वाद्य संगीत आसा, भक्ती संगीत आसा, भावगीतेचे गायन आसा, तशेंच सांस्कृतिक कार्यक्रम आसा, नृत्य वैविध्य आसा आनी उद्योगा संबंधी माहिती दिवचे तसले कार्यक्रम आसा. आरोग्य संबंधी सल्लो दितले तज्ञ वैद्य हांतू भाग घेताची. तशेंच तुमगेले मना खूश करचे तसले रुचीची खाण जेवण हे वय आसा. हे पुरो कार्यक्रम सोना कॅटरर्स हाजे श्री सोना गणेश नायक हांणी आयोजन केलेलें आसा. आनी हे कार्यक्रमाक श्री दयानंद पै आनी श्री सतीश पै, श्री BS राव असले मानादीक मनशांगेले एक आशिर्वादूय आसा. हे कार्यक्रमांत हांव शकुंतला आर्किणी मंगळूरातून संगीत कवयित्री संघात म्हणलेले एक विशिष्ट कार्यक्रमांत भाग घेता. हांवें बरयिल्ले सुमार 7-8 भावगीत. प्रसिद्ध संगीत संयोजक श्री कोंचाडी मुरलीधर कामत हांगेले संगीत संयोजनेरी डॉक्टर वैष्णवी किणी आनी कुमारी मेघा पै हांणी गायन करचें. हे कार्यक्रम तुमी अवश्य पळोवका. तुमकां जुलै 2 तारखेक बेंगळूरचे द्वारकानाथ भवनांत चलचे कोंकणी उत्सव 2023 हे कार्यक्रमांत आमी सगळे भेटी जावया. नमस्कार.